आनी बागेवन पावलू फिलिपकारांक बरोवन अशें सांगता, ल्हानविकायेन चलात, ल्हानविकायेन जियेयात, and never think that you are better than others. Never think that you are better than others. तो कोण? हांव केद दवडलो, असलें आमचें चिंतप, असली आमची वागणूक, असली आमची चाल. आनी आयची वासमाजोतर आमी दोळ्या मुखार हाडीत जाल्यार पयलें तशें गॉस्पल शुभ वर्तमानांतलो आमी एक पॉयंट घेवया, तो म्हटल्यार जॉन बातिस्ताचो ल्हानविकायेचो शेगूण कितलो वयर वता. कित्याक जेजून ताका वाखाणलो, जेजून ताची तोखणाय केली. आनी खरेंच तो जावन आसलो ओरोनांतलो आड्डोतलो ताळो, ताणें सर्वेस्वराचो रस्तो तयार केलो. आनी पयल्या वाचपांत देव सांगता पोरजेक, भियेनाका, हांव तुमकां सांगाताक आसा. तुमकां उदक पिवंक पादिसार जाता, तुमी जेवणा खाणांक पादिसार जाता, तुमकां सांडलोली आसा, हांव तुमकां विसरचो ना. कित्याक तुमी काल्तेकायेन चलता, काल्तेकायेन ल्हानविकायेन जियेता. जें कितें तुमकां जाय तें हांव फावो कोत्तलो, हांव तुमकां तें दितलो. आनी खरेंच अशें देव करता. सुकी जमीन, शेतां सुकी, तातूंतल्यान जोरी फुट्टा, झाडां जाता, रूख जाता, फळां मेळटा. हो तो देव मोगाचो. तो कालत्यांक वयर उबारता. मारयेचें जिवीत तुमी पळयलां, मॅग्निफिकत म्हटलां तिणें. थंयसर कितें ती म्हणटा, तुवें ल्हानांक कालत्यांक वयर काडले आनी सोदरेर बसलेल्यांक शेवटिले. आनी तशेंच तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता पेद्रूची उतरां, बागेवन पेद्रू आपणाचे चिटीन बरयता. आनी तींच उतरां बागेवन जाकोबूय आपणाचे चिटीन घालता. बागेवन पेद्रू अशें म्हणटा, गॉड रेजिस्ट प्राउड. म्हणजे मनीस जे गोरवान भरलेले आसा पळय, ताका तो शेवटिता, पयस उडयता.